नमस्कार. या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. मुख्यमंत्र्यांनी ह्या सरकारातलो आपलो दुसरो अर्थसंकल्प मांडला. तो तुम्ही आयकला आसतलो, तज्ञांची मतं आयकली आसतली. आणि आता स्वतः मुख्यमंत्री आमच्या स्टुडिओ भितर आसात. सर, स्वागत तुमचे. सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार अर्थसंकल्पाचो मांडला दुसरो अर्थसंकल्प, आणि हो अर्थसंकल्प मांडटकीर वेगळी प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. तज्ञांकडच्यान येवपाक लागल्यात, ओपोजिशना कडच्यान येवपाक लागल्यात. आणि म्हजे बरोबर सद्याक म्हणजे को होस्ट म्हणून आसात आमचे न्यूज एडिटर सुयश गावणेकार, जाणी ह्या बजेटाचो खोलायेन अभ्यास केला. आनीक आंकडी जे आसात बजेटांतले ताजेर ताणें अभ्यास केला. तेही मुख्यमंत्र्याक ह्या विशीं प्रश्न विचारतले. आमी सुरवात करतात. सर, पयली गजाल म्हळ्यार एक जी इमिजिएट प्रतिक्रिया आयली तुमचो सगळो अर्थसंकल्प आयकून, यू हॅव शिफ्टेड फ्रॉम T20 टू टेस्ट क्रिकेट, फ्रॉम वीरेंद्र सेहवाग टू चेतेश्वर पुजारा. सो वाय इज दॅट शिफ्ट? चेतेश्वर पुजारांनी म्हाका दिसता कमी बॉलान सेंच्युरी मारली न्ही, शिखर धवनान मारिल्ली. पण चेतेश्वर पुजारा इज म्हणजे हातूनय आमच्या टेस्ट मॅचीनूय आयज काल 80 बॉलान सेंच्युरी मारपाची संवय जाल्या. त्यामुळे टेस्ट मॅच आनी T20 हातूंतलो एकूच फरक हा की गेल्या खेपे म्हाका T20 खेळचीच पडलेली, कारण हांव निकतो हाजेर आयिल्लो आनी आमच्यो अनेक येवजण्यो आशिल्ल्यो त्यो म्हाका त्वरीत अंमलान हाडपाच्यो आशिल्ल्यो. वेळ नाशिल्लो, बजेट एक्सरसायज करपाक वेळ नाशिल्लो, आनी त्यामुळे हांवें पोरूच्या हातून म्हणजे समोर येता टायम कमी टायमान तूं यू नॅचरली टेंड टू स्कोर फास्ट. दॅट वॉज द मेन रिजन. स्कोर फास्ट हाजो अर्थ नेसेसरली बरो जातलो, आनी स्कोर मातसो स्लो आसलो सुद्दां जाल्यार तो नेसेसरी वायट जातलो अशें कांयच ना. एक म्हत्वाचो फरक आहा, 900 कोटी ते 1000 कोटी कमी आहा. ते भरून काडपाक म्हणजे जशें पयल्या नो आय एम नॉट सेइंग द टेस्ट, यू आर नॉट सेइंग द टेस्ट मॅच, एब्सोल्युटली आय एम गोइंग फॉर विक्ट्री. बट पयल्या इनिंगेक आमी फाटीं पडले. जशी पिक्चर जाता पळय तशें सादारण अशें एकदम झाप करून 1000 कोट भायर सरतकूच सिस्टमींतले कारण कितें आसूं, कारणाक कोण जबाबदार आसा तातूंत हांव वचना, पूण 1000 कोट सिस्टमींतले भायर सरले जे कोणूच वाचोवंक शकनासलो. म्हणजे म्हज्या जाग्यार दुसरो आशिल्लो जाल्यार ताकाय तेच जातले आसले. त्यामुळे 1000 कोट ऑलमोस्ट 18-20% ऑफ द बजेट पयसो भायर सरतकूच तो भरून काडपाची एक जी हे लागता, ताकद लागता, ती ताकद लावची पडल्या. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली यू फील दॅट इट इज नॉट मूड विथ दॅट स्पीड, बिकॉज अहेड कितले असो विचार करता आसतना तूं 200 स्कोर करतकूच म्हणटा की ते 150 पयले वजा करून 50च अहेड तशें जाता. बरोबर. सीएम, कांय गजाली तुमी अर्थसंकल्पांत उलोवन दाखयल्या की सरकाराक अर्थीक अडचणी खूब आयले ह्या वर्साक. कांय सरकाराक म्हणजे हात मातशे अशे रिस्ट्रेन्स आनी कन्स्ट्रेन्ट्स आयल्यो. लोकांक खरी परिस्थिती सांगपाक कितें चूक आसा? बाबा, आपल्या सरकाराची सद्या तिजोरीची परिस्थिती अशी आसा, इतले खर्च करपाची आपले हें ना. लोकूय जे हात पसरून बसता पळय, हें सरकारान दिवचें त्या सरकारान दिवचें, खरी परिस्थिती समजतकीर मातशें फाटीं सरतले, कळटली तरी लोकांक समज. पयली गजाल हांव एक क्लियर करता. पयशे शॉर्ट आयल्या बिकॉज ऑफ मायनींग 1000 कोट, हे म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक प्रत्येकाक खबर आसा. आनी 1000 कोट म्हणजे कितें 25 कोटी न्हय की जे भरून काडप हें ओवरनायट शक्य जातलें. बरें, सरकाराचो खर्च जो आसता तो कितें कमी जायना, तो 8% किंवा 10% हो वाडतूच वता. गव्हर्मेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट स्टॉप. तिसरी गोष्ट जी गजाल म्हणजे तूं आतां जें सांगता परत सांगलां की फाटल्या सरकारान 1,500 कोटीचे करंट एकावंटाचेर रीण सोडलें. हांव हाजें उलयना, म्हणजे बाजारांतल्यान घेतलेलें 10 वर्साचें कर्ज उलयना जेका EMI भरचो पडटा आमकां. हांव उलयतां तें रीण करंट एकावंटाचें. म्हणजे जी गजाल म्हाका फाल्यां पे करूंक जाय ती तांच्यांनी त्या वेळार पेच केली ना, उधारी करून दवरली. म्हणजे ताकती भायर खर्च केलो. इन शॉर्ट ताजो परिणाम म्हाका गेल्या वर्साचेर काडचो पडलो. म्हणजे हांवें जवळ जवळ सुरवातीचे 9 म्हयने फारीक केले पयशे पळय PWD, ते केवळ फाटल्या काँग्रेसच्या दिगंबर कामतीच्या सरकारान तयार जाल्लीं जी बिलां आशिल्लीं पळय पेंडींग, ती बिलां हांवें फारीक केल्या. त्यामुळे म्हजी सुरवातूच तशी पळोवपाक गेले जाल्यार डिसेंबर-जानेवारीच्यान ही एक्झॅक्टली 1 वर्स फाटीं जेन्ना आमी ह्याच डिबेटाचेर हांगा बशिल्ले तेन्ना ह्यो गजाली आमी सगळे उलयल्ले की 1264 कोटीचें तातूंत बजेट डेफिसीट आशिल्लें, 1386 कोटीचें ओपनिंग बॅलन्स सोडिल्लें फाटल्या सरकारान. हें सगळें आसतकीर तुमकां रिफॉर्म्स करपाक त्रास जातले, ट्रेजरी ब्लिडींग जातलें, ह्यो सगळ्यो आमी उलयले. आनी तरी तुमी सांगिल्लें तेन्ना 95% आपूण बजेट एक्झिक्यूट करता. म्हाका तोय प्रॉब्लेम ना, हांवें केलाच.
आतां हांवें 70-80% केला. पण मुख्य मुद्दो लक्षांत दवर की जर मायनीचें उत्पन्न म्हजें आयिल्लें जाल्यार हांव तें 95% पर्यंत आरामान येला. दोनूय भरून काडलां, ताजेंय भरून काडलां डेफिसीट, आनी हांवें सांगलें त्यो सगळ्यो गजाली पूर्ण जातल्यो. आतांय म्हज्यो सांगलेल्यो जवळ जवळ सगळ्यो गजाली विथ रिजनेबल गॅप धरून पूर्ण जाल्ल्यो आहा. ह्या फिगर हांवें इतल्याच खातीर सत्य परिस्थिती सरकार मातशी उगडी करना म्हणलें लोकां खातीर, इतल्याच खातीर की हें जें बूक आसा म्हजे कडेन एस्टिमेट्स ऑफ रिसिट्स, हांवें क्लियर सांगलें 1000 कोटी कमी जाले म्हणून. एस्टिमेट्स ऑफ रिसिट्स इन्क्लूड एवरीथींग, पावर प्रिसीट, लॉटरी प्रिसीट, पावर रिसीट, वेज अँड मिन्स तुमी जे बँका कडल्यान घेता ते, तातूंत म्हाका नेट रेवेन्यू तुमचो सगळो दाखयता 8500 कोटी, आनी तुमी बजेट केलां 10,005 कोटीचें. सरकारा कडेन 1551 कोटी ना. हय, तातले 125 कोटी तुमकां म्हयन्याक शॉर्ट येतले. हें नाच मुळात बजेटाक. खंयच्यान हाडटलो सरकार? कितें नाच हे बजेटाक 1551 कोटी. टोटल रेवेन्यू ऑफ द रिसिट्स ऑफ द गव्हर्मेंट आर 18,500. एक गजाल लक्षांत दवर, हो बूक प्रिंटिंगाक वता पळय, हो बूक एडिशनल रिसोर्स मोबिलायजेशनच्या पयलीं प्रिंटिंगाक वता. खूब जाणांचे लक्षांत येना. आनी जेन्ना पळय आमी एस्टिमेट करता पळय तेन्ना जे पळय आमी एडिशनल रेवेन्यू मोबिलायजेशन केलां, तें रेवेन्यू मोबिलायजेशन पयलीं आमकां कॅल्क्युलेट करून घालपाक येता अशें ना. 13-14. हय रे, दिस इज 13-14. खंयच्या आंकड्याचेर उलयता ते हांव नको. ना एबय टोटल रिसिट्स हांव विचारता इतल्याच खातीर. हांव एक्चुअली आय एम नॉट, हांव फिगराचेर तसो ना. हांवें 1-2 वर्सां फाटीं हांवें 2 वर्सां फाटीं मनोहर पर्रीकाराक एसेंब्लीक पळयल्लो. ह्याच फिगराचेर अर्दवर डिबेट करतना खाताले तुमी सरकाराक, खालो तुमी सरकाराक. तुमचे कडेन पयशे ना, म्हयन्या 85 कोटी तुमी फेक हें करतात, एस्टिमेटेड तुमी मॅनिप्युलेशन करतात, बेशिस्त तुमची अर्थीक शिस्त. हांवें अर्दवर आयकलें ना. हेच फिगर आज 1551, तेन्ना तें 1200 कोटी आशिल्लें, आज 1551 जावन तुमचे फुडें दोन वेगवेगळे आंकडे कंपेर करता. जे कितें बजेटान पळय गॅप आसा ते बजेट एट अ ग्लान्सान स्पश्ट दाखयल्लें आहा. 1475 कोटीचे फिस्कल डेफिसीट दाखयल्लें आसा. आनी ते फिस्कल डेफिसिटाचेर येता हांव नंतर. नाही ते जे गॅप तुका मेळटले पळय ते फिस्कल डेफिसिटाचेच गॅप मेळटले. फिस्कलाक मेळना तें. फिस्कलाक दॅट इज अनदर इशू. आमचो जो फायनान्स डिपार्टमेंट आसा पळय, RBI दर वर्सा सरकाराची, RBIचें नांव म्हणनाकात, RBI दर वर्सा सरकाराची बजेटां एनलायज करता. अंदू सुद्दां तुमचे जे फाटले बजेटाचे RBIन डेफिसीट काडलें 20 बिलियन काडलें. तुमी 755 कोटी दवरले, ते 2000 कोटी. एक प्रश्न विचारता तुका, ते RBIचे आंकडे म्हाका नाका, ते कागदी घोडे खूब असतात. जर पयशे ना जाल्यार हांव खर्च कशें करता, लोकांचे पयशे कशे येता, लोन कितें घेता ते समोर स्पश्ट येता न्हय. ताजें कारण म्हाका दिसता हो तो जो विशय उलयता पळय तो विशय उलोवपाक हो जागो म्हाका हें करूंक मेळचो ना. तो जर तूं म्हजे कडेन ते कागदां घेवन बसत जाल्यार तो खंय चुकता हें हांव ताका स्पश्ट दाखोवंक शकता. पूण म्हाका सांगात बेजिकली एक गजाल नाही बेजिकली एक गजाल लक्षांत दवर, बजेट जेन्ना तुमी दाखयता पळय त्या वेळा बजेटान भितर काही गजालींची फूग आयिल्ली आसता. दोनूय सायडीक खर्चाच्या सायडीकूय फूग आयिल्ली आसता. सादी गोश्ट पळय, तूं बजेट एट अ ग्लान्स घेशी जर तूं जाल्यार तुका सादारण कॅपिटल रिसीट आनी रेवेन्यू रिसीटची टोटल करशी जाल्यार सादारण 7,800 8,000च्या आसपास येता. वेरेस बजेटाच्या हांगा एक्सपेंडिचराचो स्टेटमेंट 10,053 येता. हाजें कारण अशें आहा की फॉर एग्जाम्पल लॉटरी घे, लॉटरी सगळी गव्हर्मेंटाच्या हातूंच्यान रूट जावची पडटा. आयली हातूंत ती न्हय सांगता ती आयल्या मुळे तो आंकडो फुगता. नेट ज्या जाग्यार दाखयता पळय तो आंकडो देंवता. न्हय हांव जाय जाल्यार ताजेर म्हणजे आय डोंट थिंक दीस फोरम आय कॅन हांव फिगरांनी ना एक्चुअली ना हांव फिगरांनी सांगता परिस्थिती लोकांक कित्याक सांगची न्ही काय म्हणटा. हांव सत्यच परिस्थिती तुका सांगता की आंकड्याच्या हाजेर हांव तुका जाय जाल्यार प्रत्येक आंकडो एक्सप्लेन करूंक शकता. ताजें कारण बजेटान येणारो आतां तूं म्हाका खरोच रेवेन्यू विचारशी धर, तूं नेट रेवेन्यू तुजो कितलो जाल्यार तूं म्हणटा अशें 8,000च्या आसपास आयलो सुद्दां जाल्यार आय एम व्हेरी हॅपी. म्हणजे प्रत्यक्ष राव तेच सांगता तुमकां हांव, तुमी बजेटाचे 2 आंकड्यांनी घुसपट घालू नाका. थोडे बूक एंट्रीज आसता भितर भरपूर. बूक एंट्रीज म्हणजे कितें, काही खर्च हे गव्हर्मेंट खातें एकामेकाक पे करता पळय हे प्रत्यक्ष पयशे अशे फिरून येना. अनेकदां
म्हणजे उदाहरण इरिगेशन डिपार्टमेंट PWDक जर तूं पयशे येतले, PWD इरिगेशन डिपार्टमेंटाक उदकाक पयशे येतले कितले आसूं ते 30 कोटी आसूं वर्साक, जाल्यार ते प्रत्यक्ष तिजोरेन म्हज्या 30 कोटीचो चेक घालना. दे ओन्ली डू ऑन कॉन्ट्रा एंट्री जाका म्हणटा ती. पण ती बजेटाच्या हाजेर मेन बुकाचेर ती दोनूय सायडीक येतली आनी 30 कोटी ॲड जातले ह्या सायडीक आनी त्या सायडीक 30 कोटी रिसीट दाखयतले. पण प्रत्यक्षान पयशे येता हातून ते कावंट जावचे ना. त्यामुळे ह्या आंकड्यांनी न वता तुका हांव रियलिस्टीक हाजेर आंकड्याचेर येता की सादारणपणे गोंय गव्हर्मेंट कितलें मोडटा हाजो आंकडो हांव तुका दिवंक शकता. तो म्हजो परफेक्ट मॅच जाता. एकदा आकडे नाही नाही, हांवें एक गजाल क्लियर सांगली की पोरूच्या आंकड्यान 900 ते 1000 कोटीचो गॅप पडटलो, 800 ते 900 कोटीचो. हे आमी म्हणजे मायंड बंद जायना फुडें सांगला ऑलरेडी. इवन दिस इज नॉट एक्च्युअल बजेट. तुम्ही ओनू 800 कोटीचे सुमार सप्लिमेंटरी डिमांड आणि फाटली 7-8 वर्सां हांव पळयता सप्लिमेंटरी डिमांड्स वर्थ 5 to 8% वर्थ सप्लिमेंटरी डिमांड्स. म्हाका दिसता तुमकां गोंय सरकाराच्या बजेटाची सिस्टीम कळना. सप्लिमेंटरी डिमांड मांडलो हाजो अर्थ असो न्हय की थंय पयशे तितले प्रमाणाचेर येतले. जाता कितें, समजा हांवें ह्या गजाली खातीर हांवें 100 रुपया काडून दवरले बाजूक, मागीर म्हाका लक्षात म्हणून हांवें ते झिरो बजेट सिस्टीम मांडला पळय ते झिरो बजेट करतकच हे गजाली येवच्यो ना. ह्या गजालीक हांवें 100 रुपया काडून दवरले, मागीर म्हाका अशें दिसलें की म्हाका 100 रुपयाक गरज ना काडून दवरले ते उरलेंच थंय. हांव ह्या गजालीक म्हाका 200 रुपया दी म्हणटा. हे 100 रुपया म्हजे कडेन आसा, हांवें आनीक 100 रुपया खंयच्यान तरी हाडले अशाच वस्तूचे, ह्या वस्तूचे 100 रुपया हाडले आनी ही वस्तू विकत घेतली. खर्चाक हांवें हाकाय परवानगी घेतली, हाजी ओरिजिनल परवानगी आशिल्ली, त्यामुळे खर्चाक 200 रुपया अधिक 200 रुपया 400 रुपयाची परवानगी मेळ्ळी. प्रत्यक्षान खर्च म्हजो 200 रुपया जालो. हे थंयच उरलें, कळ्ळें का. दिस इज द प्रॉब्लेम. ताका झिरो बजेटींग हांवें जो कॉन्सेप्ट सांगला पळय तातूंत भितर तुवें हाका मारलें जाल्यार हें तूं जर नाका म्हणटा जाल्यार रिवर्स कर अशें सांगलें वतलें. सद्याच्या हातूंत म्हणजे अकाउंटींग सिस्टमीन हें रिवर्स केलें वचना. त्यामुळे एक आर्टिफिशियल फूग येता. डायवर्शन ऑफ मनी फ्रॉम वन एक्सपेन्सीस टू अनदर एक्सपेन्सीस डज नॉट हॅपन इंटरनली. तरी सुद्दां उन आमी प्रयत्न केला, खूप रिएप्रोप्रिएशन जाका म्हणटा पळय ते खूप केला आमी. म्हणजे PWDक बी हांवें भरपूर रिएप्रोप्रिएशन 2 वर्सां फाटीं मनोहर पर्रीकारान जे लेक्चर दिल्लें असेंब्लीक ताकाच आतां एक अधिकृत तुमी हें दिता. आसा आमचे गोंय सरकाराची फायनान्स तेन्ना जी सरकाराची बेशिस्त आशिल्ली ओपोजिशन लिडर आसतना आतां तिका तूं आतां काड म्हजो, तुका हांवें रिवायज एस्टिमेट दिला अजून कितलो फरक जाला तो पळय, मुद्दम काडून पळय जाला काय ना तो पळय. पयल्या खेपा तुका रिवायज एस्टिमेट ड्रॉप केल्लो दिसती पडटलो. सो समवॉट ना रिवायज एस्टिमेटाक परत हांव कमर्शियल वेटाचेर सुद्दां येता. कमर्शियल वेट राव पयलीं हांव तो रिवायज एस्टिमेट सांगता. फर्स्ट टायम वी हॅव डन अ एक्सरसायज ऑफ सरेंडरींग ऑफ अनवॉन्टेड मनी गिवन टू डिपार्टमेंट. म्हणजे डिपार्टमेंटाक पयशे येयले, डिपार्टमेंटान ते मोडले ना. उदाहरण सांगता, 100 कोटी रुपया आमी सप्लिमेंटरी एजंटाक हेची बोट काडपा खातीर म्हणून टुरिजमाक दिल्ले अंडर कंडिशन दॅट ही वील कंप्लीट द प्रोसेस. ही डीड नॉट.